तुमची विजीट जाली बाकीच्या पार्टींची जाली एक्झॅक्ट कितें डिस्कशन जालें अलायन्साचेर कितें तुमी सांगून अजून नाही पळय एलायन्साचो विचार जो आसा ज्या तरेन एलायन्साचो प्रोग्रेस आमी गोंयान पळयला ते पळयत जाल्यार म्हाका दिसना खंय ना खंय तरी लोकांक एक कॉन्फिडन्स येता अलायन्साचे जे आमी विशय उलयले ताचेर कारण जे 3 पार्टी आज जे म्हणटा आमी एलायन्सान आसा तांचे फाटल्या 8-10 दिसाच्यो घडामोडी तुमी पळयल्यो आरोप प्रत्यारोपूय तुमी पळयले एटलिस्ट आमी आज 15-20 दीस जाले म्हयनोभर जालो आमी आमचे कॅन्डिडेट अनावन्स करून लोकां मदीं पावले लोकां मदीं आमी आमचें काम चालूच दवरलें आमचे क्लिनीक आसूं किंवा मेडिकल कॅम्प्स आसूं कंटिन्यू करत आसा एटलिस्ट ह्या झगड्यांचे आमी भाग ना तो ताजेर आरोप करता तो ताजेर प्रत्यारोप करता कोण म्हणटा हें बरोबर न्ही तांचे ब्लॉक कोण येता आनी तांकां सांगता हांकां टिकेट दिवंक जायना ताचे मदीं एलायन्साचे पार्टनर आपले कॅन्डिडेटूय अनावन्स करता तो म्हणटा कोण हो नाका कोण म्हणटा तो नाका तो आयला तो उपकारचो ना ह्या झगड्या मदीं तुका दिसता एलायन्साचें कितें उलोवपानी सो इट इज बेटर टू फायट समटायम्स द इवील ऑन युअर ओन instead of getting into alliances. The reason being allianceाचेर ट्रस्ट आसपाक जाय ट्रस्टाचेर अलायन्स फॉर्म जाता पूण जेन्ना ज्या तरेचो डिस्ट्रस्ट अलायन्स सो कॉल्ड अलायन्स पार्टनर्सांनी दाखयला ते पळयत जाल्यार वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ दीस अलायन्स अशें दिसपाक लागला आमकां. So few days back, your MLA have given a statement regarding saying the RG and AAP, the route are the same. हेचेर तुमी कितें दिसता तुमकां? पळय आय वील इंटरप्रेट इट इन दीस फॅशन आमचो जो मेन हेतू आसा तो भारतीय जनता पार्टीचें जें करप्शन आसा तें नाश करपाचो बाकी आमच्या MLAन जें कितें म्हणलां ताचेर आन्सर तोच दिवपाक शकता RG जर खरेंच सिन्सियरली गोंया खातीर काम करपाक सोदता आनी दाखयता ते तशें जे तरेन ते दाखयता ते तशें आसा जाल्यार तांणी वेगवेगळे विचार करचे पडटले वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स पळय आय डोंट वॉन्ट टू डावट एनीबडी टुडे हू वॉन्ट्स टू फायट BJP आमची पात सरळ आसा BJP विरुद्ध झगडपाची BJPच्या करप्शनाचो नाश करपाची आनी गोंयान जे आज जे सरकारान जो तरेचो आज जे सरकार चलयता गोंयान जे पाड घाला गोंयचे ते जर बंद करतले आनी ताज्या बरोबर जर आमचे बरोबर कोणूय येवपाक सोदता जाल्यार वाय शूड वी से नो टू इट दॅट्स द फर्स्ट थिंग बट इंटेन्शन शूड बी क्लियर जशें तुवें हाज्या पयलीं म्हाका एलायन्साचो प्रश्न विचारलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें तुका की एलायन्साचें इंटेन्शन जें आसा ते खंय ना तर खंय तरी क्लियर दिसना आनी इफ इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर सम or to prove a point for some or to be a selfish motive then it is not a right thing. We are focused on defeating BJP. We will go in the right path and we will do it. आमी ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या आमची नवी लिस्ट येतली आमी कोणाक रावूना ह्याच गोश्टी खातीर 20 दीस उरल्या अजून कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर जावना एलायन्साचे जाल्यार हाव डू यू गो फॉर कॅम्पेनींग 20 दीस पुरो आतां 18 वॉर्ड्स आसा मरे प्रत्येक हातूंत भितर ते कशें पावतले पावंकूच शकना तूं आमी आतां इतलें सुरू करून अर्दे पावपाक जाले सो 20 दिसान खंय पावतलो आनी कितें करतलो सो सिरियसनेस आसपाक जाय आनी ते सिरियसनेस म्हाका ते खंय तरी दिसना म्हणून वी डावट दोज इंटेन्शन्स वी वील फायट भारतीय जनता पार्टी ऑन आवर ओन हुएवर वॉन्ट्स टू जॉइन अस वी आर हॅपी टू गो अलॉंग सायड पूण तें इंटेन्शन क्लियर येवपाक जाय अजून तें क्लियर इंटेन्शन आयलां कशें म्हाका दिसना कोणा कडल्यानच आनी तें क्लियर इंटेन्शन जो पर्यंत येना आमी ज्या ज्या जाग्यार लोकां कडेन ज्या जाग्यार आमकां कांय एक्टिविस्टांनी रिक्वेस्ट केली गांवकाऱ्यांनी रिक्वेस्ट केली की तुमी हांगा एडजस्टमेंट करा त्या जाग्याचेर आमी कन्सिडर ऑलरेडी चालू केला म्हणून आमी एक फुडले लिस्ट जे आसा ते विदोल्ड केल्ले डिक्लेअर करपाचे वीच वी वील डू इट इन नेक्स्ट 2-3 days टायम पार्टी वायज एज फार एज पार्टीज आर कन्सर्न पार्टीज आर व्हेरी कॅटेगॉरिकली स्टेटेड आनी काँग्रेसान म्हाका दिसता एक क्लियर कट स्टेटमेंट केला की आमकां आपा बरोबर वचपाचें ना म्हणून आमी तो स्टेटमेंट पयले सुद्दां करूनाशिल्लो पूण तांच्या स्वता तांणी केला की आप आसा जाल्यार आमी ना म्हणून तेन्ना इट इज देअर कॉल टू टेक आमी आमचें काम चालूच दवरलां बट तुमी अलायन्साक सारकें बंद केलें म्हणटा तुमी आतां पळय कशें आसा ज्या जाग्यार कितें एडजस्टमेंट करपाक जाय त्या जाग्यार आमी भारतीय जनता पार्टी घडोवपा खातीर जे एडजस्टमेंट जाय ते करतले पूण एलायन्स करून जर आज 20 दीस उरसर इलेक्शनाच्या उमऱ्यार उबो आसतना तूं जर चिंतता की ह्या दारान वचपाचें काय त्या दारान वचपाचें म्हणून जाल्यार देन हाव इज इट व्हेरी सिरियस सो दॅट मीन्स समथींग इज टू बी डावटेड न्ही सो वी डोंट वॉन्ट टू वर्क इन डाउट्स वी आर व्हेरी क्लियर ऑन डिफिटींग भारतीय जनता पार्टी वीच वील तुम्ही पळयतात GNH.